हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात दोगांय एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसांनी व्हिडिओज आसा पळय न्हू. हॅलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो घरा कडल्यान स्टार्ट केला नाजाल्यार ह्या दिसाक जे तुम्ही पळयल्या पळय न्हू ती म्हजी वॅकेशन सिरीज. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी सगळी व्हिडिओज सगळी सिरीज जी आसा पळय ती कंप्लीट पळयली आसतली आनी होप करता की तुमकां आवडली बी आसतली म्हणून माझी वॅकेशन सिरीज जी आसा ती. आमी खंय खंय गेली, कशें कशें एन्जॉय केले सगळें तुम्ही पळयलें. तर खूप दिसांनी हांगासर येवन व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट केला. ॲक्च्युली जालें अशें की तुम्ही पळयलें लास्ट आमी बेळगांवच्यान शॉपिंग करून आयल्या, त्याच्या नंतर मागीर आमी घरा कडेन आयली. त्या दिसा घरा कडल्यान आमी हांगासर येयली नेक्स्ट डे सकाळ फुडें उठून. सो आमी केन्ना येयली रे घरा? मंगळाराक रातची आमी थंय पावली सावड्ड्या. बुधवाराक आमी हांगासर येयली आनी बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार 4 दीस व्हिडिओ जे आसा पळय ते कांयच शूट केले ना. कित्याक की घरा कडेन येयले की रमट तुमकां खबर आसता. 2 बॅगां भरून येयली. ते दोनूय बॅग भर कपडे आशिल्ले धुवपाचे. थोडे मशिनान धुय, थोडे हातीन धुय. कपडे वयर सकयल नाचून सुकय नाका जालें. मशीन लायलेंच म्हणून जायना. 2-3 मशिनाचे कपडे सुकून काडपाक जाय दिसा. हा सगळो वावर आशिल्लो आनी घरा कडेन तुमकां खबर आसा इतलो धूल इतलो कचरो पडलेलो. आमच्या हांगासर न्ही रस्ते बिस्ते फोडून कसली पायपां बियपां घालता कितें काम चालू आसा. सो ताका लागून न्ही ते सगळे रस्ते बिस्ते फोडल्या आनी सगळे न्ही बुरशे जावन आशिल्ले. गॅलरी तर पांय दिवपाचे लायकीच नाशिल्ले. घरा कडल्यान बुधवार दीस आयले आनी सगळे धुवन पुसून काडले. हांगासर सान्न मारून काडली, मागीर पुसून काडले. हांगा उदक घालून धुयलें अशें सगळे वावर काडलो. तितून भितर मागीर थंडी आनी जाली सांजची. हांगासर येवन सांजचें म्हणल्यार धुल्लान बी काम करपाक पडलें न्ही. आनी तुमकां तें खबर आसा म्हाका आसा धुल्लाची एलर्जी. रोखडी थंडी चाळवली म्हाजी म्हणटा पळय हेजी. आनी थंडी आजून कांय निवळ ना म्हळ्यार असो जोर बीर कांय येना बट जस्ट अशी थंडी. सो आयज संडे आसा. सकाळ फुडें टायम जो आसा पळय आवय 10:15 सुमार जाल्यार 5:30 येपना पडले. आनी तुमी म्हणटली पयरच खंय वचून येयल्या सगळी ट्रीप एन्जॉय करून आतां परत खंय वयता म्हणून. खंय वचना पयस. तर आमी जस्ट न्ही भायर सरल्या अमाशे कसपाक. आयज संडे अमास न्ही तर म्हटल्यार अमाशेक या अशें म्हणून. हो पळय हांगासर बायक काडटा. बायक घेवन वता आमी आयज. वत ना हे पळयात भायर वेदर जो आसा पळय तो बरो आसा. वत अशें ना, सामकी दमटी कालच्यान. तर हेका म्हटल्यार बायकच घेवन या आनी थंय कारीक बी पार्किंग मेळना न्ही अशें म्हणून. सो आतां आमी वतात हांगच्यान. हांवें स्कार्फ घेतला बाय चान्स येता आसतना बी मागीर अशें करून वत लागलें जाल्यार न्ही अशें म्हणून. सो आनी खूब दीस जाले बायकान खंय भोंवत ना म्हणल्यार बायक घेवन या अशें म्हणून. सो आतां वता भायर सरता. चावी दी मरे म्हाका. दारां लॉक करूं नाका. चावी भितर घातल्यान आपूण वता. सो आतां वता हांगच्यान भायर सरता देवळाक. मातशें थंय पावले की मेळटा तुमकां. तुमी खूब जाणांनी खूब फावटी अस्नोटीचे कामाक्षी टेंपल जे आसा पयला, खूबदां गेला बीन थंय. सो परत एकदां बारीकसो क्लिप जो आसा पळय तो तुमच्या खातीर शूट करून दाखयता तुमकां. चड कांय शूट करना कित्याक की तुमकां खूबदां दाखयला ते देवूळ अम्मा सगळें दाखयला. सो ताका लागून सो चलत तर हांगच्यान भायर सरया. मेळटा तुमकां थोडे वेळ. पावली घरा आयली तर 11:15 जाली. उदोळ आयली. अर्दवर सुमार जालें आमकां येवन. 11:15 सुमार पावल्ली आमी.
तर येयले आनी हांवें च्या बी कांयच पिवनाशिल्ली सकाळीं वचपाच्या गडबडीक जस्ट एक प्लेन ब्लॅक टी पिवन गेलें कांयच खावनाशिल्लें असली भूक लागली जाणा येवन च्या थोडीशी पिली हांव पिली न्हू तो पिवना हांव एकलेंच पिलें तो ब्रेकफास्ट हेवी करून गेल्लो सो नुस्तें मेळूना परत आनी मार्केटां वचूं द्या सदांशेव गडार बी नुस्तें पळोवपाक आनी हांगासरीन जो नुस्तेकार येता पळय तो येवन गेलो आसतलो म्हटलें आनी येता आसतना वाटेर सान म्हटल्यार हो म्हाका घरा कडेन ड्रॉप करून थंय वचून परत चिकन जें आसा पळय तें घेवन येयलो थोडेशेंच हाडलां चिकन तर चिकन आतां ग्रेवी करता शीत करता 11:15 सुमार जाली दिसता 12 11:15 5 मिनटां 12 तर चिकन जें आसा पळय न्हू तें करून घेता आतां आनी देवळांनी आयज खूब गर्दी फर्स्ट टायम अशें जालें की आमकां इतली व्हडली लायन बी मेळ्ळी लायन सामकी मंटपा भायर रस्त्यार वयर पावल्ली पार्किंग बी क्रॉस करून इतली गर्दी आशिल्ली आयज पण खूबच गर्दी आनी अशें बीन की एवरी टायम न्ही आमी बेगीन वयतालीं तुमकां तर खबरच आसा सकाळीं 9 बी म्हणल्यार अशें आमी वतालीं 9 वचून लेट म्हळ्यार 9:15 9:30 वाजतालो आमचो टायम आयज खूबच लेट जालो 10 सुमार आमी हांगच्यान भायर सरल्या त्या परत थंय पावता म्हण आनी गर्दी सो आमी देवळांतल्यान भायर बी येयलीं पळय न्हू तेन्ना बीन लायन व्हडलीच आशिल्ली आमच्या मुखार ती लोक आशिल्ले पळय न्हू म्हळ्यार जेंचें दर्शन बी घेवन जाल्ली ती म्हणटाली की आतां लायन खूब व्हडली जाली अशें म्हणून ती बी येयल्ली तेन्ना नाशिल्ली म्हणल्यार अशें की सकाळ फुडें जर बेगीन गेलें न्ही जाल्यार लायन बी चड मेळना मातशें लेट जालें की खूब गर्दी आसता सो ताका लागून टायम जालो वचून आयली बीन आमी आनीक आतां रांदपाचें जें आसा पळय तें करपाचें आनी थंडी जाल्यार न्ही बेजार येता कितें करपाक शिक्यो येत रावता कंटिन्यू आनी शिक्यो येयले की चड बेजार येता हरशीं कितें थंडी जाल्यार ताळा दुखलो म्हणलेंच ना शिक्यो येता की तकली बी म्हज्यान उसळपाक लागता तर आतां रांदपाक जावता भितर हो बीन आसा जेवन वचपाचो आसा आतां म्हणल्यार थंय गेल्लो न्ही लेट जाल्यार येवपाक म्हणून समजा जेवनूच वता म्हणपाक लागलो आनी एक मेजर थिंग की खूब जाणां म्हणल्यार न्ही एक 2-3 म्हाजे व्हिवर आसा जे रेगुलरली म्हाका ईच एंड एवरी व्हिडिओचे सेम कमेंट जो आसा पळय तो करता तांकां हांवें थंय रिप्लाय बी दिला पयलीं म्हाजे खुबशे व्हिडिओन बी तुमकां सांगलां की तुमचो मोस्टली क्वेश्चन असो आसता की घोव म्हजो कितें काम करता पयर आतां आमी टुराक गेल्लीं इतले दीस सुटी कशी मेळ्ळी कोणें म्हाका कमेंट केल्लो की तेजो बॉस जो आसा पळय न्हू ताका ताणें कशें कन्विन्स केलें इतले दीस सुटी दिवपाक काय म्हणून तर कोण ना तोच एकलोच बॉस सो तेजो न्ही बिजनस आसा सो ताका लागून न्ही अशें आमकां खंय वचपाक येवपाक काय व्हडलोसो प्रॉब्लम जायना आनी तुमकां तर खबरच आसा हांव बी घरा कडेनच आसता कामाक वचना म्हाजें युट्यूबाचेंच काम जें कितें आसा तें सो म्हाकाय बी कोणा कडेन रिक्वेस्ट करपाक पडना की हॉलिडे जाय हें जाय तें जाय सो ताका लागून आमचें भोंवप बीन खूब आसता आनी तो आपली कशी कामां आसा पळय तशी एडजस्ट करता आनी जेन्ना पळय तेन्ना खूब कितें काम आसता पळय तेन्ना हांव एडजस्ट करता खंय वचपाचें बी आसता तें सो अशें करून आमचें चलत आसता सो मेजर क्वेश्चन्स आसता जो म्हाका रिपिटेड क्वेश्चन्स आसताच आसता 1-2 व्हिडिओ एक एवरी अल्टरनेट व्हिडिओचे तरी आसताच आसता की घोव तुजो कितें काम करता काम सो तो काम म्हटल्यार खंय असो जॉबाक वचना सो तेजो बिजनस आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेजो रियल इस्टेटाचो बिजनस सो तो तेजेरच हें करता सो ताका लागून ताका हॉलिडेज जावं अशें मागपाक बी पडना आनी जाय तेन्ना रावपाचें जाय तेन्ना कामाक वचपाचें तसलें सिच्युएशन सो आसा भितर दाखयता हे हांगासर न्ही थोडेशें चिकन जें आसा पळय तें हाडलां चड हाडूना थोडेशेंच हाडलां आमकां दोगांयकूय हे खूब जालें दोनी टायमाक आनी ते बी उरतले पळय आतां हितूंतले म्हाजे बीन 2 पीस खावपाचे तेजे बी 2 पीस खावपाचे म्हळ्यार अशें एक पावटीक 2 पीस 2 थंय 3 पीस अशें आमचे सो ताका लागून इतलेंच हाडलां फाल्यां मागीर मंडे मागीर ते परत उरले की ना खूब मागीर मंगळाराक खावपाक बेजार येता न्ही ताका लागून सो आजून डिसायडेड ना हो म्हणटा ग्रीन चिकन करया अशें म्हणून आनी हांव म्हणटा आमची जी नॉर्मल चिकन शागोती आसा पळय ती करया अशें म्हणून पळोवया कितें करप जाता तें खूब 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 टायमांनी आमगेर चिकन जें आसा पळय न्हू तें हाडलां म्हटल्यार अशें की म्हाका दिसता चवथ जावन एकदां केन्ना तरी हाडलेलें दिसता तेजे नंतर हाडूच ना मोदी हाडलेलें काय बी म्हाका याद ना बट खूब टायम जालो हांवें चिकन घरा कडेन हाडून केलेंच ना भायर पयर भोंवपाक गेल्ली तेन्ना एक दीस खाल्लें येता आसतना बेळगांव आनी तेच्या पयलीं एकदां अशें जेवपाक गेलें तेन्ना कितें तरी एक दीस चिकन जाल्यार नाच चिकन म्हणटा तें केलेंच नाशिल्लें सो खूब तेंपान चिकन हाडलां सो हांव म्हणटा चिकन शागोती हो म्हणटा चिकन ग्रीन पळोवया कशें कितें करप जाता तें अजून डिसायड काय करूं सद्याक पयलीं शिताक आदन दवरता थोडीशी सोय बी कातून घेता मोस्टली चिकन शागोतीच करता पळोवया कशें कितें तें खूब 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 तेंपांनी वता आमी मार्केटान संडे मार्केटान खूब तेंप जालो वचूच नाशिल्ली तुमकां तर खबरच आसा कितले अशे संडे जाले जे संडेक आमी न्ही मार्केटान वचूच ना सो खूब तेंपान आयज वता संडे मार्केटान
खूब लेट जाला. लेट इन सेन्स 5 सवा 5 समथींग जावपा येयली दिसता. 4:15 जावपाक येयली. बट भायर न्ही सामको काळोख जाता रोखडोच म्हटल्यार पळयात. वत तर ना 2 दीस जाले दमटी अशी आसा. वत चड अशें नासता. काळोख बी रोखडोच जाता. आनी ह्या दिसांक सायक्लोन हिट जावपाचो आसा म्हणटाली. सो ताका लागून मे बी अशें करून दमटी आसतली. आनी डिक्लेअर बी जालें की गोंयांक बीन 2 ते 5 तारीख म्हळ्यार 2 डिसेंबर ते 5 डिसेंबर मे बी पावस पडपाक शकता म्हणून. सगळोच ते पावस म्हणटा तेन्ना पावस. चड गरमी जाली पावस पडटा. चड थंडी पडली पावस जाता. खंय सायक्लोन येयलो पावस पडटा. पावसाचेंच बरें जाय तेन्ना येता. आतां पावस आसा म्हणटाली पळोवया. आनी आतां 2 दीस जाले काल आनी आयज सामकी अशें करून दमटी कपडे बिपडे सुकनात. आनी बॅकग्रावंडान मे बी तुमकां न्ही एक वायब्रेशनाचो असो आवाज येता आसतलो. हांगासर सगळ्याक न्ही रोड जे आसा पळय ते फोडटा. तेका पायपलायन घालता कितें करता ताका लागून तो एक तुमकां अशें करून ब्रेकराचो ड्रील अशें मारता पळय तो घर्र करून तसो आवाज येता आसतलो. मे बी लायट असो. सो चलात तर आमी आतां खूब दिसान संडे मार्केटांक वता. एक्चुली म्हाका भाजी जी आसा पळय ती चड अशी नाका. म्हणल्यार पयर आमी बेळगांवसान येता आसतना थोडीफार भाजी हाडलेली. म्हणल्यार अशें करून कॉलीफ्लावर कोरियंडर अशें करून न्ही थोडेशें हाडलेले. हांवें थोडेशें हाडलेले. मान घेतलेले कितें बटाट बिटाट तिची भाजी कमी आशिल्ली म्हणून. सो हांवें हाडूं जाय कित्याक म्हाज्या हांगासर आसा ते कशें आसा तें पळोवपाक. म्हळ्यार म्हाजे कडेन कांदे न्ही ऑलमोस्ट 2 किलो सुमार स्टॉकान आशिल्ले. 1.5 किलो सुमार बटाट आशिल्लो स्टॉकान. सो तो कसो उरता पळय बरें उरल्यार तेच यूज करतले. नाजाल्यार पिड्यार जालें जाल्यार उडोवपाचें अशें म्हणून. कित्याक 8 दीस घर बंद उरप म्हळ्यार भाजी बी सगळी पिड्यार जाता न्ही. बाकीचें सगळें बरें आशिल्लें. आतां येवन थोडे दीस ते यूज केले न्ही. सो म्हटल्यार आतां कांदे बीन तर आसा. बाकीची जी कितें भाजी जी आसा पळय ती घेवन येवया अशें म्हणून. थोडेशे फ्रुट्स बीन आसा म्हाजे कडेन. ते सायडीच्यान फ्रुट्स बी बरे मेळटा न्ही. सो थोडेशे फ्रुट्स हाडलेले आमी. हो न्हिदलेलो एका उठयला आतां तो रेडी जाता आनी वता आमी आतां. म्हाका आतां बेज्जार येता खावपणाक. कशेंच हें करना. बायक चलोवपाना गाडी चलोवपाना करता. पळोवया. सो वता पयलीं मार्केटान. तुमकां बी दाखयता खूब दिसान मार्केट. आनी मागीर येवन बसून उलोवया थोडो टायम. खूब टायम जालो तुमचे कडेन उलयलेंच ना न्हू. सो थोडो टायम बसून मागीर येवन उलोवया. सो चलात पयलीं या आमच्या मार्केटान. मागीर मेळटा थोडे वेळ. सांजचे आमी लेट येयल्या म्हणून गर्दी आसली. आमी इतले लेट केन्ना येयनाशिल्ले. मिरसांगे आयल्या सुक्यो. एक टायमार आमी 100 रुपया घेतले. 20 रुपया. बरी आसा न्ही. वायड एंगल घे. आमी फुडें फ्रुट्स पळोवया. ना हेच कडेन न्ही ते फुडें ते. टमाट कितले कच्चे पळय न्ही. हो पळय तो आमी युजली फ्रुट्स घेतात. एक किलो कर. हा मोठे. डाळिंब कशी किल्ला कितली येता रे ती. ना अशी कितली येता का म्हणटा. घाल नाका.
सकाळी अमास जाली, आता संडे मार्केट जालें, सगळें जालें. आयच्या दिसाचो जो हुस्को आशिल्लो पळय तो सगळो कंप्लीट केलो. एक संडे मार्केटाचो हुस्को आशिल्लो. शेवण्याचो आवाज केदो रे बाबा. एक संडे मार्केटाचो हुस्को आशिल्लो म्हणल्यार थोडेशे भाजी आनी अशें करून बेजीक अशें जाय आशिल्ले थोडेशे. आनी आतां फाल्यां सोमार मंगळार येतलो अशें करून वेज बेसले की मागीर न्ही ऑप्शन कांय ना तें कन्फ्युजन जाता. अशें करून 1-2 ऑप्शन मी घेवन रावले आनी म्हाका तर कन्फ्युजनूच जाता सारकें. एक 4-5 ऑप्शन्स असले न्ही जाल्यार बरें दिसता कितें करपाक. एक्चुली आसा फ्लावर, गाजर आसा, मागीर बैंगन आसा, ते सगळें आसा. पण अशें म्हटलें चला आनी 1-2-3 ऑप्शन जे आसा पळय ते घेवन येया अशें म्हणून. चिटकी मिटकेची भाजी बी हाडल्या आतां. आनी कितें जालें जाणा, जी म्हाजे कडेन भाजी स्टॉकान आशिल्ली पळय ती न्ही पिड्यार भितरली मशरुमाचें पॅकेट हाडलेलें हांवें. 8 दीस आमी घरा कडेन ना जाली, मागीर येवप वचप घरा वच हे वच म्हळ्यार 8 दीस जाले आमचे ऑलमोस्ट. सो 8 दीस म्हळ्यार ते मशरूम काळे पडटात जाणा, वयल्यान अशें काळेशें जाले. मागीर हो म्हणपाक लागलो नाका, अशें मोव बी पडनाशिल्ले, बरें आशिल्ले तशें. बट अशें म्हणटा न्ही की ते वयल्यान काळे पडपाक लागले की खावपाक जायना अशें म्हणून ते काल पॅकेट अशें तशेंच उडयले. आनी मे बी आमी नाशिल्ले पण आमच्या फाटल्यान लायट बी ना आशिल्ली दिसता. बुधवाराक आसना बट मोदी बी आनी ना आशिल्ली दिसता. ताका लागून काराती आशिल्ले म्हाजे कडेन बागायदारांतल्यान हाडलेले एक पॅकेट, ते बी तशें उदक येवन सगळें फुगलेल्या भशेन जालें, ते भायर उडयले. अशें करून थोडीशी भाजी जी आसा पळय न्ही वेस्ट जाली. एक्चुली वेस्ट जाली म्हणप ना, म्हाजीच चूक. हांवेंच न्ही हाडून दवरलो स्टॉक, ते हांवें हाडून दवरप न्ही आशिल्ली इतली भाजी सगळी. बट आसूं. सो पळय हो बसलो म्हाका पळय, हांवें म्हणलें न्ही म्हाजीच चूक म्हणून म्हाका पळयता. सो येयली आतां बसल्याक बी. आनी ट्रीप जर सांगपाक गेली न्ही जाल्यार ट्रीप म्हणल्यार अशी की ह्या खेपेची ट्रीप जी आसा पळय ती आमची बरी मस्त जाली, कांयच अशें ना. लास्ट टायम जी ट्रीप जाल्ली पळय मे म्हयन्याक ती बी सगळी बरीच आशिल्ली. बट लास्ट येवपाच्या टायमार जेन्ना आमी बाळू मामा साकून अदमापूर, बाळू मामा साकून बेळगांव जे ट्रॅवल करताली पळय न्ही, बेळगांव येवपाक येताली तेन्ना आमकां गुगलान खूब गुण आयले. खूब म्हणजे खूब खंयच्या गांवांतल्यान सामके गल्लींतल्यान बी रस्तो दाखयलो. तेन्ना आमची तकली पिड्यार करून उडयल्ली गुगलान. सो त्या ट्रिपीचो आमचो एक बॅड एक्सपिरियन्स तो आशिल्लो. बट ह्या खेपी तशें कांयच ना, सगळें बरें आसा. रस्ते न्ही मोस्टली आमी न्यू NH ज्यो आसा पळय न्हू त्यो स्कीप करून ओल्ड NH ज्यो आसा पळय न्हू तितून ट्रॅवल केले. सो मातशें ट्रॅफीक बी कमी लागलें. आनी ते सायडीच्यान न्ही बेळगांव मोस्टली कर्नाटका बॉर्डर म्हटल्यार रस्ते सगळे फोडून दवरल्या. NH जी आसा पळय न्हू ती म्हळ्यार फ्लायओवर बी करता ताका लागून ते आमकां खबर आशिल्लें. सो ते कन्सिडरच करून आमी टायम बी जो आसा पळय न्हू तो सारको असो हें केल्लो. कशी जाली रे तुजी ट्रीप? बेस्ट. लास्ट ट्रीप बरी आशिल्ली मे म्हयन्याची काय ही ट्रीप? सेम आशिल्ली दोनी. कितें गांव म्हणटा फायनली ड्रायव्हच करपाचें न्ही आपल्यान दीस बरें अशें म्हणून. सो थंय व्हिडिओ चालू आसा म्हाजो बॅकग्रावंडान जो आवाज येता पळय न्हू तो व्हिडिओ पळयता. आपूण कसो येयला, कितें केला, कशें कितें सगळें चॅक करता. सो व्हिडिओ लायव्ह जालो न्ही 26 जाली आतां तो पळयता. आनी एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार न्ही आमचो आनी एक प्लॅन आशिल्लो, जशें की तुमकां सांगलें पयलीं शिर्डीच्यान न्ही आमचो आनी एक प्लॅन आशिल्लो आनी एक कडेन वचपाचो. बट कांय कारणां खातीर तो प्लॅन आमकां स्कीप करपाक पडलो. आनी त्या सायडीच्यान थंडी बी भरपूर पडटाली. सो सगळें कन्सिडर करून तो प्लॅन जो आसा पळय तो स्कीप केलो. जाल्यार आनी 2 दीस आमी लेट पावता आशिल्ली. 2 दीस आमी हें केलें न्ही रे, 2 दीस बेगीन पावली न्ही आमी. जसो प्लॅन आशिल्ले पळय ते अकॉर्डिंग 2 दीस बेगीन पावली. जर तर तुम्ही कोणी आतां ह्या दिसांनी प्लॅन करता न्ही आतां आनी थोडे आतां हो तुमी व्हिडिओ जो पळयता पळय तो पळोवन थोडे दिसांनी अशें अप टू जानेवारी बी म्हटल्यार जाल्यार तुमी थंडेचे कपडे जे आसा पळय ते कॅरी करात. म्हटल्यार जॅकेट, मफलर, स्कार्फ ते सगळे जे आसा पळय न्हू शॉल बील ते कॅरी करा. भरपूर थंडी पडटा. अप टू पुण्या म्हटल्यार तरी इतली थंडी ना. मागीर शिर्डी बीन त्या सायडीच्यान इतली थंडी दनपारचे 12 सुमार असो करून कडकडो खाता. पांगरोन भोंवपाचें इतली थंडी पडटा. आमी थोडेफार कॅरी केल्ले, इतले कॅरी करून नाशिल्ले बट आशिल्ले आमचे कडेन ऑप्शन्स. आनी जर तर तुमी त्या सायडीन वता आनी पयलींच जर तुमी बुकींग बीन करता न्ही वेदर जो आसा पळय न्हू तो चॅक करा आनी मागीर बुकींग करा. आमी 1-2 कडेन AC रूम बी बूक केले बट AC लावपाची सोडा, फॅन सुद्दां लावपाचें कंडिशन ना. इतली थंडी पडटा थंय रुमांनी सुद्दां. भरपूर थंडी रातची बी आनी कशी न्हिदूच पडनाशिल्ली थंडे शिर्डी बी. आनी आमी 2 रात रावली न्ही थंडी भरपूर पडटा. सो आसा अश्यो कांयश्यो मेजर टिप्स ज्यो तुमच्या वांगडा म्हाका शेअर करपाच्यो आशिल्ल्यो ह्योच की थंडी भरपूर पडटा. ट्रॅव्हलिंग करता न्ही जाल्यार तुमी रस्ते जे आसा पळय न्हू ते खूब कडेन अशे रस्ते आसा ज्यो न्यू NH बीन आसा त्यो
अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, ट्रॅफिक बी भरपूर जाता, सो टायम बी मातसो एक वरभर टायम जो आसा पळय तो एक्स्ट्राचो घेवन चलात तुमी सगळे कडेन. आनी नवे म्हळ्यार NH जी आसा पळय ती नवी जाल्या, एक्सटेंड जाल्या, हे सगळ्या कारणाक लागून रेस्टॉरंट जी आसा पळय न्हू त्या लायनीक जे कडेन कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ते कडेन मातशे कमी आसा ऑप्शन्स बीन. सो हे सगळे तुमी कन्सिडर करा. आतां हांव गेल्लें, आमी पळयलां सगळें म्हणून तुमच्या वांगडा शेअर करता म्हाजो एक्सपिरियन्स. आनी आमी आतां आमची ही जी ट्रीप जाली ती 3री ट्रीप ह्या वर्साची. सो आमकां आयडिया आशिल्ली, सो ताका लागून आमी मेंटली प्रिपेर आशिल्ले हेका सगळ्याक. मे बी तुमी कोणी पावूना त्या सायडीच्यान खूब तेंप जालो अशें पावना अशें बी म्हणून सांगता तुमकां. आतां पळोवया ह्या वर्साची लास्ट ट्रीप आशिल्ली काय आनी कितें. आतां डिसेंबर आयच्यान स्टार्ट जाला, आयज 1 तारीख. सो अजून 30 डेज आसा. पळय आनी कितें प्लॅन जाता जाल्यार, नाजाल्यार डायरेक्टली आतां 2025 वचपाचें ट्रीप. सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. आनी त्याच्या भायर जर तुमकां कितें म्हाज्या ट्रॅव्हल सिरीज जी आसा ती तुमी पळयल्या, कितें क्वेरीज आसा, तुमी जर वचपाचें आसा, तुमकां कितें क्वेश्चन्स आसा बॅग पॅकिंगा रिलेटेड धरून सगळें ट्रीप धरून सगळ्याक, जाल्यार तुमी म्हाका विचारपाक शकता. हांव तुमकां न्ही रिप्लाय करता, सांगता तुमकां कितें तुमचे कितें क्वेरीज आसा, क्वेश्चन्स आसा जाल्यार. ओके, चलात मेळया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पळय देवाक वात वयतात, वात लायत रे, इतले बेगीन दीस आसा भायर. चलो बाय बाय.